विसवापर्यंत तुमकां येवकार 21 वर्सां जाल्ल्या भुरग्यांक संजय स्कुलांतल्यान घरा धाडपाच्या स्कुलाच्या निर्णयाचेर सरकाराची भूमिका कितें तें स्पश्ट करपाक हायकोर्टान सरकाराक 3 सप्तकांचो वेळ दिला। बुधवारा संजय स्कुलान आपली बाजू कोर्टासमकार स्पश्ट केली। स्कुलाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी पालकांची याचिका दिवाळीच्या सुटये उपरांत सुनावणी घेतली। तो मेरेन स्कुलाचो आदेश स्थगीत उरतलो। ज्या खाशेल्या भुरग्यांक 19 सप्टेंबराक 21 वर्सां पुराय जाल्यात तांणी 14 ऑक्टोबरा सावन संजय स्कुलांत येवचे न्ही असो आदेश संजय स्कुलान काडिल्लो। हाका लागून तिडकल्ल्या पालकांनी स्कुलाच्या आदेशाक हायकोर्टांत आव्हान दिल्ले। हे याचिकेचेर बुधवारा सुनावणी जाली। प्रतिवादी संजय स्कुलान आपली बाजू ह्या वेळार कोर्टा समकार स्पश्ट केली। ह्या निर्णया फाटली कारणां तांणी कोर्टाक सांगली। 21 वर्सां जाली की भुरग्यांचे हॉर्मोन्सांत बदल जातात। अशा वेळार मानसीक दृष्ट्या कमकुवत आशिल्ल्या भुरग्यांच्या वागपांत अनैसर्गीक बदल जावपाक शकता। तशें जाल्यार बरोबरच्या बाकीच्या ल्हान भुरग्यांचेर ताचो परिणाम जावं येता। दोतोर आनी मानसशास्त्रज्ञांचें मत। 21 वर्सां पिराये उपरांतचे भुरग्यांक स्कुलांत दवरिल्ल्या नव्या भुरग्यांक स्कुलांत घेवपाक मेळना। 350 भुरगीं सध्या वेटिंग आसात। 21 वर्सां जाल्ल्या कांय भुरग्यां मदीं दर्जात्मक सुदारणा जाल्ली ना। 21 वर्सां पिराय जाल्ल्या भुरग्यांक घरा धाडपाच्या स्कुलाच्या निर्णयाचेर सरकाराची भूमिका कितें ती स्पश्ट करपाक हायकोर्टान सरकाराक 3 सप्तकांचो वेळ दिला। आतां ही याचिका दिवाळेच्या सुटये उपरांतच सुनावणी घेतली। तो मेरेन संजय स्कुलाच्या आदेशाक फाटले फावट हायकोर्टान दिल्ली स्थगिती तशीच उरतली। हायकोर्टांतल्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार। ट्रॅव्हल मार्ट ही आंतरराष्ट्रीय पर्यटन परिशद अंदू गोंयांत बांबोळे एका पंचनकेत्री हॉटेलांत जावपाची आसा। 21 ते 23 ऑक्टोबर अशी 2 दीस ती चलतली। पर्यटन मळार गोंयची इबाडिल्ली प्रतिमा निवळ करपाच्या दृश्टीन ह्या परिशदेचो मोठो आदार जावं येता अशें गोंयच्या पर्यटन मळावेल्या जाणकारांक दिसता। पर्यटन खातें गोंयचो सी फूड फेस्टिवल परत सुरू करपाक सोदता। गोंयांत हे आंतरराष्ट्रीय ट्रॅव्हल मार्ट परिशदेचें दुसरें वर्स। पोरूंय ही परिशद गोंयांत जाल्ली। पोरूं वेगवेगळ्या देशांतल्यान हे परिशदेक सुमार 1,500 प्रतिनिधी आयिल्ले। अंदू हो आंकडो 2,500 मेरेन वाडटलो अशें आयोजक उलोवन दाखयतात। गोंय पर्यटन खातें, पर्यटन महामंडळ आनी ह्या मळावेल्यो हेर वेवसायीक संस्था मेळून ही परिशद घडोवन हाडटात। ही परिशद शुक्रारा सुरू जावन आयतार मेरेन चलतली। Goa share in foreign exchange contribution, India gets about $12 billion every year in tourism industry. 15% is Goa share as per GOI figures, and it is estimated around it is likely to contribute around 6,000 to 7,000 crores as per estimates. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोंय आनी केरळ हे पश्चिमी दर्यादेगेवेल्या राज्यांनी एकठांय येवन पर्यटन वाठाराचो विस्तार करपा खातीर एकवटीत वावर करचो अशें मत जाणकार उक्तायतात। कसिनो आनी ड्रग्साची प्रकरणां तशेंच ह्या गजालींचेर बॉलिवूड फिल्मांनी गोंयची प्रतिमा इबाडल्या ती सुदारपाची गरज ह्या मळावेल्या जाणकारांनी उक्तायल्या। to showcase to the buyers and sellers what Goa actually is. हे परिशदेक लागून हो वाठार आनीकय वाडपाक शकतलो अशी आस्त परिशदेचे आयोजक उक्तायतात। पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। ट्रकवाल्यांक मिनाच्या ट्रिपीच्या थारायल्या प्रेसा परस कमी पयशे दितात म्हूण दिवचलच्या ट्रकवाल्यांनी सेजा गोवाचे खणीवेले ट्रक बंद दवरले। मात कंपनीन नंबर प्लेट नाशिल्ल्या ट्रकांक आदल्या ट्रकवाल्यांच्या जाग्यार कामाक लायिल्ल्यान ट्रकवाले बेजार जाले आनी तांणी ट्रक आडायले। ट्रकवाले सांगतात त्या प्रमाण खणीत भितरल्या भितर ट्रिपी मारतल्या ट्रकांक कंपनी सरकारान थारायल्लो प्रेस दिना। सेजा गोवाचे चडशे मीन व्हरपी ट्रक खणी भितर मीन हार्डवर करपाक चलतात। हाका लागून सरकारान थारायिल्लो मिनाच्या ट्रिपीचो प्रेस ट्रकवाल्यांक मेळना। हाचो निशेध करपाक दिवचलच्या ट्रकवाल्यांनी सोमारच्यान ट्रक बंद दवरिल्ले। मात सेजा गोवान भायले ट्रक हाडून माल उबारपाक सुरवात केली। हाका लागून ट्रकवाले बेजारले आनी तांणी येरादारी आडायली। ज्या ट्रकवाल्यांचो डिमांड आहा पळय जो खरेंच आमी काम केल्लें आसा ते काम केल्ल्याचे जो आमचो डिमांड आहा पळय ते जो आमकां जे मॅक्झिमम अर्निंग कितें मेळना जाल्यार ह्यान फुडें म्हणटा ते बिचोलचे मायनीचेर म्हणटा ते आमची एकजूट अशी आहा की एक ट्रान्सपोर्ट तेजो चालू जावचो ना आनी कांयच करपाक हांगा शक्य ना तेचेर। जे आमी आतां कितें आंदोलन केलां हितून आमकां कंपनीन जरी कितें हेवटेन तेवटेन केलें जाल्यार आमी कशेंच
ताट मानेन आमी हे झगडून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी हे आमी करून घेतलेच. ट्रकवाले सरकारान थारायिल्लो ट्रिपीचो दर मागतात. आनी जो आज रेट जो पळय गोवोरमेंटान जे कितें पळय तुवें केल्लें आसा रोड क्रॉसींग हेका पळय दिल्लो आसा कंपनी कडल्यान जो आमकां मेळटा काय मेळना हे थोडेच आमकां तुका मेळटा आनी इंटरनल रूट जे पळय आसा ते जास्तीन जास्त आसा आनी इंटरनल रुटाक ज्यो पळय गाडयो पळय चलता हांकां आयज काय न मेळ्ळ्या कारणान ही आमची समस्या पळय आसा ही कंपनीन सोडोवची ही आमची मागणी. दिवचलच्यान आमचो खबराकार उदय परब. फोंड्या कुट्टी शहाजा खान ह्या बायलेचो खून करून फरार जाल्लो तिचो घोव मंगळारा फोंड्या पुलिसाक शरण आयलो. म्हालवज आनी हेर कांय गजालींक लागून आपणे आपल्याच घरकान्नीक मारली अशी कबुली इकबालान पुलिशेक दिल्या. सप्टेंबराच्या 21 तारखेक हो खून जाल्लो. आपलेच घरकान्नेचो खून करून सुमार म्हयनोभर लिपून राविल्लो इकबाल मंगळारा फोंडे पुलिशेक शरण आयलो. 49 वर्सां पिरायेच्या इकबालान आपणे खून केल्ल्याची जबानी पुलिशेक दिली. 45 वर्सांची शहाजा आनी इकबाल खान हे जोडपें फोंड्या कुट्टी नागा मस्जिदा कडेन रुबिया एन्क्लेवांत रावताले. 21 सप्टेंबराक इकबालान घरांत हे कर्म केले. तांचो चलो भायर आसता. ताणें भायल्यान फोन केल्लो तेन्ना घरांत कोणच फोन उखलिना म्हूण कळ्ळे उपरांत बोवाळ जालो. शहाजाचो गळो ओनून तिचो कोणी तरी खून केला हे पुलीस घरांत गेले उपरांत कळ्ळें. तेन्ना सावन इकबाल गायब आशिल्लो. कोर्टान इकबालाक 7 दिसांची पुलीस कादय फर्मायल्या. फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.